वास्को पडीक जमनीर कन्स्ट्रक्शनाच्या कोयराच्यो राशी मारतात म्हूण थंयचो लोक चळावला। पावसान त्या वाठारांत बुट्टी येत म्हूण तांकां भंय पडला। कोयर खंयच्यान येता आनी कोण हाडून उडयता तें खंय कोणाकूच खबर ना। सरकारी यंत्रणा कानार केस काडटा, कोणूच एक्शन घेवंक सोदिनात म्हूण लोकांचो आरोप। लोकांनी कोयर उडोवंक आयिल्लो ट्रक आडायलो। नहीं रे, कौन बोल तुमको इधर उड़ा बोल के? वो आ रहा है ना। कौन आ रहा है? नाम क्या? नाम क्या पदराम का? और कौन बोल तुमको इधर उड़ा बोल के? वो मालूम नहीं, उड़ा बोला नहीं, उड़ रहा है वो। एक ट्रिप लेके आया हम लोग। इधर उड़ाने को आए ना? अब वही तुम लोग बंद किया तो हम जाएगा ना। हाँ नहीं, हम लोग नहीं तो तुम डालता था इधर। म्हाका है कि ते डेब्रिज जे उडयता पळय, दिस इज कंप्लीटली इलिगल। ही जी आमची तळी जी आहा, त्या तळयेक लागून वास्कोन फ्लडिंग जावपाचें बंद जाता। अशी जर ही फिलिंग जर जावपाक लागली, हे वास्कोचे उदीक खंय वयतले? वास्को विल बी टोटली फ्लडेड। हे जे कोण सरकारान म्हाका दिसता कोण म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी आसा किंवा बाकीचे डिपार्टमेंट आसा किंवा पुलिसांनी सुद्धा ते निर्णय धरूंक जाय। कित्याक हे कंटिन्यू आसले खंय आनी पावले खंय? हेचे कंटिन्यू फिलिंग जर जावपाक लागले, हितून बारीक बारीक खुबशे जीव जंतू आहा ते भायर येतले, लोकांक त्रासूय जावं शकता। पूण हे जे कितें करता पळय फिलिंग, ते सारकें करूंक जाय। जो कोण हांगा जो आहा पळय तेणी लक्ष घालूंक जाय की हांगा इलिगलिटी जावंक जायना। म्हाका दिसता कोण तरी हांगा एंटरटेनमेंट करता अशें इलिगलाचें। ही डेब्रिज खंयसून येता, कितें येता आनी कितें जाता हेका दुसरे कडेन सोल्युशन आसूंक जाय। निदान हेका उडोवपाक परमिशन तरी आसूंक जाय। हे परमिशन ना काय ना हाडटा आनी उडयता फक्त। सांगपाचें म्हणल्यार हांगा मरे कंटिन्युअस फिलिंग हे चालूच आसता। डे टायम परत रातचेय बीन हाडूंक हांगा डेब्रिज घालतात आनी जालां कितें हांगा नजर दवरपाक हांगा 24 आवर्स कोण नासता। आमी आसता तेन्ना आमकां ते मेळटात। म्हणजे आतां ही कॅशमेंट एरिया आनी सिंकींग झोन म्हणून ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा आनी लो लायंग एरिया आनी पार्किंग म्हणून तिलक मैदानाक हांगा प्रोविजन केल्लें आसा। तेन्ना हे जर फिलिंग जायत गेलें जाल्यार उदक वतलें खंयच्यान? उदकाक पयलीं नाला जावंक जाय, ताज्या नंतर मागीर तें फिलिंग। हें अशें न्ही। आतां हें कितें चल्लां तें हेजेर सामकें स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय। आमी आमचे परीन आमी ऑलरेडी रोखडेच आमी पुलीस कंप्लेन हें करतात। ही कॅचमेंट एरिया आनी वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल। आमचे जाणटे आसले पळय तेंच्यांनी वेल प्लॅन्ड आसलेले, अशें उदीक डायरेक्टली बायणांसून येताले आनी हांगासरल्यान डायरेक्ट रिवर जुवारीन वयतले शिपेड्या फाटल्यानसून। जाला कितें, रेल्वे येता खंय देर इज अ टनल ओवर देयर वीच इट सेल्फ डजंट सफायज द फ्लो ऑफ द वॉटर। सो हें जर घालीत जाल्यार खरेंच सारकें डेंजरस जातलें, कारण दीज आर लो लायंग एरियाज आनी दीस इज कॅचमेंट एरिया। हांगा उदीक रावन स्लोली वयता ते। हे जर भरलें जाल्यार ही एरिया शुवर बुडटली। आय डोंट नो हाव एंड हू इज परमिटींग दीस पीपल। हेच्या पयलीं आमी सुद्दां तांकां काडून म्हणजे पुलीस एक्शन बी घेतलेली। पण समथिंग नीड्स टू बी डन सिरियसली, कारण इट इज लायफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एट स्टेक ओवर हियर। आपल्या ल्हानपणांत गांवांत जसो लोक शेतां करतालो तशें वातावरण आतां गांवांनी दिसना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। मुख्यमंत्र्यान हरमला ताच्या गांवांत कृशी मेळाव्याचें उक्तावण केलें। सरकार शेतकाराचे कश्ट हलके जावचे म्हूण मेकॅनायज शेती खातीर यत्न करता। गोवा समर्पण परिवार आनी पेडणे कृशी खात्यान शेतकारांचो मेळावो दवरिल्लो। परिवार गोमंतक हांच्या प्रयत्नांतसून कृषी खात्याच्या मदतीन आज पेडणे तालुक्यांतल्या मांद्रे मतदारसंघांतल्या हरमल गांवांत एक शेतकऱ्यां खातीर कृषी मेळावो जाता आनी त्या मेळाव्याची जी पद्धतशीर तयारी जाल्या हें पळोवन खूब समाधान दिसलें। एक ह्या भागाचो आमदार आनी राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ताणें म्हाका उद्घाटन सत्राक आपयल्लें। हरमल गांव हो तशें म्हजें जन्मस्थान। ह्याच गांवांत मी ल्हानाचो मोठो जालोय। पूण तशी ज्या पद्दतीन कृषी प्रधान भाग म्हणून म्हज्या बालपणांत आसलो तो आज उरलेलो ना, गांव उरलेलो ना हेची खंत दिसता। मोठ्या प्रमाणात शेती कडेन दुर्लक्ष जाता। पूण शासन त्या दृश्टीन जो शेतीचो वेवसाय फायदेशीर जायना तो फायदेशीर जावचो म्हणून, शेतकऱ्याचे कश्ट कमी जावचे म्हणून शासनाच्या विविध योजनांची माहिती ह्या मेळाव्याच्या निमित्तान मेळटली। आणि समर्पण परिवारान अत्यंत शास्त्रोक्त पद्धतीन ह्या मेळाव्याचे आयोजन केलां। शेतकरी मोठ्या संख्येन आसात। मी ह्या मेळाव्याक शुभेच्छा दिता।
ISLांतली आपली तिसरी मॅच खेळपाक FC गोवा मंगळारा चेन्नई गेले. चेन्नई उपरांत झिकोची टीम कोलकाता आनी मुंबईत खेळटली. आता घरच्या स्टेडियमार बद्द 24 तारखेर मॅच जातली. FC गोवा ISLांत आपल्यो पयल्यो दोनूय मॅची हारल्यात आनी पॉयंटाचे टॅलीत सामके पोनाक आसात. FC गोवा ISLान आता सेगीत 3 मॅची गोंया भायर खेळटले. मंगळारा दनपारां झिकोचो पंगड चेन्नई गेलो. चेन्नईन FC वांगडा तांची मॅच ब्रेस्तारा जातली. पोरू फायनलीत चेन्नईनान फातोड्ड्या येवन FC गोवाक हरयल्ले. आता ISL 3 निकतेच सुरू जाला आनी दोगूय पंगडांचो अजून खेळ फुलूंक ना. आपल्यो पयल्यो दोनूय मॅची FC गोवा हरल्या जाल्यार चेन्नईन FCन 1 ड्रॉ आनी 1 हार खावची पडल्या. FC गोवाचे कांय खेळगडे इंजर्ड आशिल्ल्यान अजून झिकोच्या पंगडाक नेट येवंक ना. आता येणाऱ्या 3 अवे मॅचीन झिको कशी स्ट्रॅटेजी करता हाजेर सगळ्यांची नजर आसतली. ह्या 3 मॅचींच्या निकालाचेर FC गोवाचो ISL 3 फुडारय कांय प्रमाणात थारतलो अशी चिन्नां दिसता. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. ब्रिक्स अंडर-17 फुटबॉल मॅचीत निमणे खिणाक गोल मारून चायनान भारताक मारले. मॅच मंगळारा सांजे बांबोळे स्टेडियमार जाली. ही हे सर्तींतली भारताची सेगीत तिसरी हार. भारताची निमणी मॅच ब्राझीला आड 13 तारखेर जातली. The ball away and straight now to the goalkeeper. No harm done for the Chinese. Still 0-0. We in the final minute of play and China have broken away. A 1-1 and it's a goal for China. What a breakaway and indeed goalkeeper Dheeraj Singh. खबराचित्रां हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.